मोगाच्या भाव भयण्यांनो, आमचो क्रिस्तांव भावार्थ आमकां शिकयता आमचो देव एक आनी एका देवांतय तेग संग। आनी हो जावन आसा त्रिंदादीचो मिस्तेर, आनी हो मिस्तेर आमकां समजूंक साबारांक कठीण वा कस मारतात, पूण भावार्था वरवीं हो आमी समजूंक सादी जावन आसा। रशियाचो प्रसिद्ध बरयणार लिओ टॉल्स्टॉय एक आमच्या मुखार ल्हानशें घडीत दवरता। रशियांत एक द्वीप आसा आनी ह्या द्वीपाचेर तेग मटवाशे जियेताले आनी ह्या मटवाशेचें व्हडल्यांचें व्हडलें मागणें जावन आसलें, तुमी तेग आमी तेग आमची काकुळट कर। आनी हेच मागणें म्हूण घेवन तांच्या साल्वसांवा खातीर देवाच्या मोगा खातीर आपलें जिवीत ते जिवन आसलें। आनी ह्याच एका द्वीपाचेर एक फावटी एक बिशप थंयसर वेता आनी हो बिशप सगलो दीस तांचे बराबर रावता आनी तांचे मागणें जाणा जाले उपरांत तांकां तो आमचे बापा मागणें शिकोवंक प्रयत्न करता। सगलो दीस रावन, कित्याक हे प्रायेस्त मटवाचे जावन आसले आनी हांकां तो मागणें बाह्याट करीशें करता आनी हे बाह्याट करून बिस्पाक म्हणून ते सांगतात। आनी बिस्पाचो सगलो दीस आखेर जाता। सांज जाता आसतना बिशप आपल्या घरा पाटी वयशाक तो बोटीचेर बसता आनी बोटीचेर बसल्या टायमार लागीं पाव वचून हे मटवाशे आमचे बापा मागणें ते म्हणटात आनीक बिशप मुखार वयत आसतना हे मागणें ते विसरतात आनी बिशप हात भशेन परतून तांकां विचारता आनी ते म्हणटात आमी आतां विसरल्या। आनी बिशप तांकां म्हणटा तुमी कितें मागणें म्हणटी आसले तेच मागणें तुमी म्हणात आनी तुमकां साल्वसांव फावो जातलें। आनी ते म्हणटात तुमी तेग आमी तेग आमची काकुळट करात। आज सगळी पवित्र सभा भाग्यवंत त्रिंदादीची दबाजीक परब आचरण करता आनी सबारांक आमकां हो मिस्तेर समजूंक कठीण वा कस जावन आसा। आनी हेंच एक कश्टांचें जिवीत हो मिस्तेर समजूंक आगोस्तिनीच्या जिवितांत आमी पळयता। सुमार 30 वर्सां ह्या मिस्त्याचेर तो ध्यान करता आनी हो सगलो मिस्तेर संपूर्ण रितीन ताका समजूंक साद जालें ना, तरी पूण हो मिस्तेर आपल्या बरपा मुखांतर शर्माव मुखांतर आमकां समजूंक ताणें प्रयत्न केल्ले आसा। तर हो मिस्तेर आज आमी कशें समजूंक प्रयत्न करीत आनी तुमच्या मुखार हांव 3 हंत दवरतां आनी ह्या 3 हंतां मुखांतर हो मिस्तेर आमी संक्षिप्त रितीन वा थोड्या मोठारपणी समजूंक प्रयत्न करीत। पयलें जावन आसा बायबल आदारीत त्रिंदादीचो मिस्तेर। आतां बायबलान 2 भाग आसात, पोरनो सोलो आनी नवो सोलो। आनी पोरन्या सोल्ल्यान त्रिंदादी विशयान थोडे उल्लेख केल्ले आमी पळयता आनी हे सगळे उल्लेख परोक्ष रितीन केल्ले आमी पळयता। पयल्यान पयलें जावन आसा उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1:26 आनी मुखार देवान सगळो संवसार रचल्या उपरांत देव म्हणटा आतां आमी मनशाक रचोवया। आनी हे आतां आमी मनशाक रचोवया म्हणचें उतर जावन आसा त्रिंदादीक परोक्ष रितीन उल्लेख केल्लें जावन आसा म्हणलें बरयणार आमकां सांगतात। दुसऱ्यान आमी पळयता उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 3:22 आनी मुखार देव ते आपले परतून सांगता ते म्हणटात मनीस आमचे बरी जावंक प्रयत्न करते आसात। आनी हांगासर परतून हो उल्लेख त्रिंदादी विशयान केल्लो आमी पळयता। आनी तिसऱ्यान उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 11:6 आनी 7 जेन्ना बाबेलाचें बुरूस बांदल्या उपरांत देव तांची भास घुसपा गोंदळान घालूंक प्रयत्न करता आनी ते म्हणटात आतां आमी तांची भास घुसपा गोंदळान घाल्या। आनी परतून आमी पळयता त्रिंदादी विशयान परोक्ष रितीन केल्लो उल्लेख आनी निमाणें जावन इजायाचो ग्रंथ अध्याय 6:8 आनी मुखार इजाया प्रवादी देवळांत गेल्लो आनी थंयसर तो देवाचें उतर आयकता। देव म्हणटा कोणाक हांव धाडूं, आमचे खातीर कोण वेतलो आनी हे आमचे खातीर कोण वेतलो जावन आसा त्रिंदादीचे विशयान उल्लेख केल्लो म्हूण बायबल बरयणार सांगता। जराल रितीन पोरन्या सोल्ल्यान हे पुराय उल्लेख त्रिंदादी विशयान केल्ले आमी आयकल्ले जाल्यार नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता जेजू जिवन जाल्या उपरांत मातेवास वांजेल अध्याय 28:16 आनी 20 जेजू म्हणटा सगळ्या संवसारा वचत म्हजी सुवार्ता परगट करात आनी कोण स्विकार करता तांकां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे पवित्र स्थान दिया। आनी परतून त्रिंदादी विशयान उल्लेख आनी निमाणें जावन भाग्यवंत पावलो कोरेंत घरान बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 13 तो म्हणटा
आमी करचे हर एक मिसाच्या बलिदानांत आमी याजक आमकां नमन करता. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. आनी हे आमी पळयता त्रिंदादीच्या नांवान याजक हर एक मिसाच्या बलिदानान नमन करता. आनी जराल रितीन हे सगळे उल्लेख बायबल आदारीत आमकां त्रिंदादी विशयान परोक्ष रितीन समजूंक प्रयत्न करतात. दुसऱ्यान आमी पळयता त्रिंदादीच्या कामा मुखांतर त्रिंदादीचो मिस्तेर आमी समजूचो. पयलें देव जावन आसा रचणार. देवान सगळो संवसार रचला देखून ह्या रचने वरवीं देवाक आमी जाणा जावचें आनी देवाक आमी महिमा दिवचें. दुसऱ्यान जेजू जावन आसा सडवंदार. जो सुवांचेर अध्याय 3:16 आनी मुखार आमी वाचता. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक भेटोवन दिलो, संवसाराची नीत करच्याक न्हय पूण संवसाराक सोडवून दिवंक. आनी जेजूचें मिसांव जावन आसलें मनशाक सोडवून दिवचें देखून जेजू सोडवंदार जावन आसा. आनी तिसऱ्यान पवित्र आत्मो पवित्र करणार जावन आसा. जेजू म्हणटा हांव मजतदार तुमकां दान दितलो आनी तो सर संगती तुमी समजत सारकें तुमकां तो शिकयतलो. देखून पवित्र आत्मो पवित्र सभेंत आसा आनी आमी सर्वांनी पवित्र रितीन जिवंक तो आमकां आदार जाता. दुसऱ्यान आमी पळयता त्रिंदादीच्या वावरा वरवीं त्रिंदादीचो मिस्तेर आमी समजूंक प्रयत्न करीत आनी निमाणें जावन आसा. आमी करचें हर एक कार्य, हर एक मागणी, हर एक जमात त्रिंदादीच्या नांवान आमी आरंभ करता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आनी हाचो उल्लेख आमी विशेश रितीन पवित्र सभेच्या दतनेच्या पुस्तकांत 22 आनी 0 आनी 5 ह्या नंबरांत आमी थंयसर वाचता. हर एक कुटुंब एक जावन आसा मुळावी पवित्र सभा आनी ह्या कुटुंबांत जायते सांदी आसात आनी हर एक कुटुंब त्रिंदादीचो संकेत म्हणलें थंयसर उल्लेख केल्लो आमी आयकता. देखून हे सगळे उल्लेख आमकां त्रिंदादीचो मिस्तेर समजूंक आदार दितात. तर आमच्या जिवितांत हो त्रिंदादीचो मिस्तेर आमी कशें जिवीत. हर एका दिसा आमी न्हिदूंक वयच्या आदीं शालती मागणें थंयसर निमाणी जडती आसा आनी हे जडती आमी हर एक दीस केल्या उपरांत अंतस्करणाची जडती आमी न्हिदूंक घेता. आनी तशेंच हांव तुमच्या मुखार एक होमवर्क वा मने केलें दिता. 3 मिनिटां हर एका दीस रातीक न्हिदूंक वयचे पयलें मिनीट आमी देव बापाचेर नियाळ करची. देवान सगळो संवसार रचला ह्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवची. दुसरें जेजू सोडवंदाराचेर आमी नियाळ करचें आनी हे सगळे मिनीट जेजून आमची सोडवण केल्यार आमची पातकां बक्षिला खातीर आमी जेजूक अर्गां दिवचीं. आनी तिसरें मिनीट आमी पवित्र आत्म्याचेर नियाळ करचें आनी जे आमचे दुस्मान आसात, जे आमच्यान बोगसूंक जायना तांचे खातीर तांकां बोगसूंक वा तांचो मोग करूंक पवित्र आत्म्या मुखांतर आमी कृपा मागची. तर देवा बापाचे नांवी, देव पुताचे नांवी, देव पवित्र आत्म्याचे नांवी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक तांच्या ससायेखाल तांची ससाय आमी मागया आनी तांच्या ससायेखाल आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आमी जिया. तोच देव, तोच बाप, तोच पवित्र आत्मो आमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. आमेन.